सरकार रेट थारायना तो मेरेन सेजाची सावड्डेच्यान मीन येरादारी चलूंक दिवचे ना म्हूण धार बांदोडेचे ट्रक वाले रावल्यात। सेजान पुलीस प्रोटेक्शनात सावड्डेच्या रुटान मायनिंग सुरू करूंक सरकाराक बरयला, मात ट्रक वाले रेटी वेल्यान ते माग पेटल्यात। सरकारान रेट थाराय मेरेन खंय मायनिंग नाकाच। ट्रक वाल्यांची बुधवारात धार बांदोड्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑफिसात मिटींग जाली। मिटींगेक DYSP आनी सेजाचे ऑफिसरूय आशिल्ले। मिटींगेक निर्णय जावंक पावलोच ना। जो पर्यंत रेट आमची फायनल जायना तो पर्यंत आमी ट्रान्सपोर्ट चालू करून दिवचे ना आनी सरकारान तांकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें न्ही म्हणून आमी डिमांड केल्लो आसा। आनी पुलिसान आमकां एक म्हणटा धाडली कितें देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिटी जावपा म्हूण ह्यो एक मिटींग घेवन इशू डिस्कस करया आनी कितें निर्णय घेया म्हणून। सो त्या प्रमाणे आमी एक मिटींग कन्वीन केली आनी दीस इज अ जॉयंट मिटींग बाय डेप्युटी कलेक्टर धारबांदोरा एंड DYSP केपें। प्रश्न आहा तो हे लेवल तालुका आमच्या लेवलार सॉल्व करूंक we are not able to solve this problem at issue. How your issue will take up the issue before the district magistrate South collector and SP South. आणि अकस्मात तो सावड्डेच्यान रुटार ट्रान्सपोर्ट चालू करूया म्हणटा। सावड्डेच्यान जर ट्रान्सपोर्ट केलो जाल्यार सावड्डेच्या ते सायडीच्यान रुटान गाडी चालू जातल्यो आनी त्या रुटाक किल्लपाल दाबाळ पंचायतीच्योय गाडी बेयना। आमच्यो ज्यो आसा त्यो नोता येता तेन्ना रिक्वेस्ट जातलो की जाता जाल्यार दोन्ही रुटार चालू करचे आनी आफ्टर नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन येयले उपरांतूच तें चालू करचें असो जेन्ना ठरलेलो आसा। आनी ते एकूच सायडीच्यान जो मागता रूट तेन्ना हें लोकां भितर लोकांक सगळ्यांक आमच्या लोकांक मान्य ना। सगळ्या लोकांचो एकूच डिमांड आसा बाबा रेट आमकां एक सफिशियंट रेट जो गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करचो आनी बरो रेट दिवचो। त्या प्रमाणे तांच्यांनी सगळ्या एसोसिएशनांनी लेटरांय सेजा गोवा कडेन केल्ले आसा बाबा आमकां रेट दिवचो म्हणून आनी हो रेट लोकांक मेळसर लोकांले एकूच डिमांड आसा बाबा तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आनी मेळटा दिवन चालू करचें न्ही, बरे हेणी बरे रेट एक डिसायड करून बरे हेणी सुरळीत चालू करचें। आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। एलिट इव्हेंट्स आणि मडगांव रवींद्र भवनान राष्ट्रीय डान्स स्पर्धा दवरल्या। 28 ऑक्टोबराक ही सर्त जातली। 2.5 लाखांचो प्राइज मनी दवरला। आणि आता 28 तारखेचो इव्हेंट जातलो तो अखिल भारतीय पातळीवेलो इव्हेंट हो। हातूंत भितर वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 30 सोलोज एंड 20 ग्रुप्स अशे ऑल ओव्हर इंडियाचे अशे येतले हांगा। आनीक 2 कॅटेगरी भितर सोलो आणि ग्रुप डान्स ह्या 2 कॅटेगरी भितर वो इव्हेंट जातलो। इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांचात 28 ऑक्टोबरात तबला वादकांची राष्ट्रीय सर्त जातली। भारतभरातल्यान 18 सर्तक सर्तीत वांटो घेतले। इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांजा हांच्या जोड पालवान शनिवार 28 ऑक्टोबर सकाळी 9 ते सांजे 6 पर्यंत राष्ट्रीय तबला वादन स्पर्धा जे आमच्याकडे आता जे एंट्री आयल्या त्या प्रमाणे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली अशा राज्यातील स्पर्धक गोंयान ताणें एंट्री घेतल्या आणि आम्ही 18 फक्त घेतल्या, त्याच्या वयर घेवंक ना पार्टिसिपंट। टू लिव्ह इज टू लव्ह माथानी साल्टाणाचे जयंती निमतान ताचेर डायना पिंटोन पुस्तक बरयला। मुख्यमंत्री पर्रीकारान पुस्तकाचे विमोचन केले। झाडाची पालवी येणारो पोपटी ग्रीन गायीच्या शेणान आशिल्लो डार्क ग्रीन हे कलर खूब जाणांक कळना। हांवें इतल्याकूच सांगता माथांनी हे बरोबर कळपाचो हे आशिल्लो। म्हजी जी ग्रीन कलर आसा तो म्हाका दिसता प्रॅग्मॅटीक ग्रीन आहा। एके वटेन सैमाचो प्रोटेक्शन करता आसतना एक्सेसिव जर केले खंयची गजाल जाल्यार तातूंतल्यान उलट डॅमेज जावंक शकता। ही गजाल खूब जाण विसरतात आनी मागीर तातूंतल्यान तरेतरेचे प्रश्न इल्लिगल केल्ल्यो गजाली ह्यो गोश्टी जायत रावता। माथानीन म्हजो ग्रीन कलर बरोबर वळखल्लो, म्हणजे हांव निसर्गाचो प्रेम करता, पण प्रेम करता आसतना जो रॅशनल डिफरन्स आहा, गरज, आवश्यकता आनी नेचर स्लो हाजी एक खंय तरी बॅलन्स सांबाळटा हें ताका बरें लक्षांत येयल्लें। नामनेचो तियात्रिस्ट रोजारियो रॉड्रिग्साच्या जयंती निमतान 3 तियात्रिस्तांचो भोवमान केलो। विजय सरदेसायान तियात्रिस्तांची तोखणाय केली। देवा बापान आपले
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकाच्या एक्सायज खात्यान 1.5 लाखाचो डुप्लिकेट सोरो रामनगर चेक पोस्टार धरलो. गोयच्यान लाकडी चिप्स घेवन वचपी ट्रकांत सोरो लिपयल्लो. सोऱ्याच्या बाटल्यांची 55 बॉक्सां आशिल्ली. ट्रकाच्या ड्रायव्हरा सयत आनीक दोगांक धरल्यात. कर्नाटकाच्या एक्सायज फुडली चौकशी करतात. पोलिसांनी सोरो आनी लाकडी चिप्स व्हरपी ट्रकूय ताब्यात घेतला. घेऊया एक ब्रेक.